मायमगो सेवकार हांव जवाहर. सर्वेक हेडलायन्स. मोडचे नात कसलेच नेम, दिवचे नात लोकांक त्रास. सकाळी 5:30 ते राती 10 मेरेन दियात धांवडावपाक मिना ट्रक. आमदार आनी ट्रकवाल्यांचे पिळगांवकारांक गाराणे. दुर्भाट बंदरावेलो कोसळ्ळो पोरनो रॅम्प. 35 वर्सां आदी बार्ज ठोकून उध्वस्त केल्लो रॅम्प. फामाद बंदरा कडेन सरकाराची पुराय आडनदर. करात रॅम्पाची दुरुस्ती आनी सोबीतीकरण, मागतात दुर्भाटकार. सोमारा व्हडात दबाज्यान मनयले रईश मागूश चांदर कासावले 3 किंग्स फेस्त. नाताळा उपरांत 12 दिसांनी जावपी फेस्ताचो लोकांनी काडलो घोस्त. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आमी कसलेच नेम मोडचे नात, लोकांक त्रास करचे नात. पिळगांव सारमानसकारांची न्हीद खळोवपी लोकांक दिवचलच्या ट्रकवाल्यांनी उतर दिलां. सकाळी 5:30 ते राती 10 मेरेन खंड येरादारी करपाक पिळगांवकारांनी परवानगी दिवची. पंचायतीन लोकांक पटोवन दिवचे. मयेच्या आमदारानय आंदोलकांक आवाहन केलां. कितलोसोच तेंप जालो पिळगांव सारमानस माठवाडो वाठारांतल्यान जातले खण माल व्हरपी ट्रकांची येरादारीक लागून गांवांत वातावरण तापलेलें. बरोच तेंप खणी बंद आसल्यो. आतां खण येरादारी सुरू जाल्या. पूण गांवांतल्या लोकांक कामार घेयात, शेतकारांक लुकसाण भरपाय दियात. रातच्या वेळार न्हीद खळोवन आनी लोकांचे जीव धोक्यांत घालून ट्रक धांवडाव नाकात अशें म्हणत लोकांनी वेदांताच्या कारभाराक विरोध केल्लो. सांगून आयकनात म्हणून लोकांनी गांवांतल्यान वचपी वाटो आडायल्ल्यो. ते उपरांत डेप्युटी कलेक्टर मय आनी दिवचलचो आमदार, खण अधिकारी, पंचायत, पिळगांवचे थळावे आनी ट्रकवाले अशा घटकां बरोबर कितल्योश्योच मिटिंगो जाल्यो. आज परत बसका जाली. आतां बॉल डायरेक्टरेट ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजीच्या रिंगणात वडयला. आयकात मयेचो आमदार आनी ट्रक असोसिएशनाच्या अध्यक्षाक. आमकां मेळटा सर. आनी ऑन हेचे रोडाचेर ट्रक आमचे जे व्हेकल्स चलता पळय ते 120 चलता सर हेचेर. म्हणून सादारण एका ट्रकाक म्हणटा ती 2 ट्रिपी मेळटात आनी 2 ट्रिपीच्या हितून तुजो कसोच मॅनेजमेंट जायना तेचे हेचेर. ताका लागून हो विचार असो येयलो की आतां जो विचार आमी मांडला आनी प्लस आमी शेनवार दीस ऑनरेबल CMची मिटींग घेतलेली, मिटींग घेतली ताचे कडसून. आनी ताका आमी तो प्रस्ताव दिलो की आमचो जो टायमींग आसा पळय पयलीं सकाळचो 5:30 ते सांजचे 10 पर्यंत आमकां हें करचो. तितून गॅप आसताले हेचेर, एक लंच ब्रेक आसता तेजे हेचेर, टी ब्रेकाचो टायम आसता, प्लस स्कुलाचो टायम आसता हेचेर, प्लस सांजचोय टायम आसता. असो म्हणून ती 2-3 वरां जर सोडली जाल्यार आमकां जर तितलो जर टायम दिलो आनी नंबर्स ऑफ ट्रिप्स आसा पळय ते आमचे 110 पर्यंत तरी, कित्याक इसीन आमकां 127 ट्रिपी पर्यंत पर अवर करपाक मेळटा. पूण तितूनसून रिड्यूस करून 110 जर आमकां सुद्दां ट्रिपी दिल्यो तेच्यानी जाल्यार म्हणटा ते स्मूथ आनी फेर म्हणटा ते जे मायनिंगचे जातले. तातूंतसून आमकां रातचो ट्रान्सपोर्टेशन करपाची गरजूय नासची ना पडची ना हेजेर. तेन्ना हो जो प्रस्ताव आसा पळय आमचो गोवोरमेंटान मान्य करचो, जेणे करून ह्या प्रस्तावाक म्हणटा ते खंयचेच आनी आमचो जो ट्रान्सपोर्टेशन जे आमी करतले पळय तो खंयचे रुल्स एंड खंयचे रेगुलेशन आहा पळय ते एवॉयड करिनासतना आमी करतले. लोकांक त्रासूय जावपाक जायना होय आमी हे घेताय. त्याच बरोबर जे ट्रक जे चलता पळय तांकां आमचे रिस्ट्रिक्शन हेजेर येयल्लें आहा, जे स्पिडीचेर सुद्दां रिस्ट्रिक्शन येयल्लें आसा. ते स्पिडीचेर रिस्ट्रिक्शन दवरूनच आमी हें काम करतले हेचेर आनी लोकांक कसलोच त्रास जावपाक जायना. हे पयलें आमचे एज अ ट्रक ओनर एसोसिएशनाच्या माध्यमांतसून हांव तुमकां आनी तुमच्या माध्यमांतसून आमी आमचे पिळगांवचे सारमानस मठवाडा हे जनतेक आमी सांगूंक सोदताय. गोवाचे जे मायन मोर चालू आहलो आनी नायट शिफ्ट जी चालू आहली ती नायट शिफ्ट बंद करपाचो प्रस्ताव सगळ्या ग्रामस्थांनी दिल्लो. हो जर ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो जाल्यार दुसरो ऑप्शन ट्रान्सपोर्ट कशें व्हरचो हें सुद्दां सजेशन ट्रक ओनर्स एसोसिएशन कडसून येयल्लें आसा. म्हणटकूच पर्यायी जो विशय आसा की ट्रान्सपोर्टेशन खंयच्या टायमार करप हे ट्रक ओनर्स एसोसिएशनान दिल्लें आसा. आनी ते आतां मिनिट्स करून आमी डायरेक्टर ऑफ मायन्स अँड जिओलॉजी ह्या डिपार्टमेंटाक धाडटले आनी ताका सरकाराक कळयतले. हे जे टायमींग आहा तो सकाळी 5:30 ते रातचे 10 पर्यंत असो टायमींग घेवपाचो म्हणजे सजेशन
ट्रक ओनर्स एसोसिएशन दिल्लें आसा. आतां ह्या मिटिंगेन कंपनीचे मॅनेजमेंट आपले जर ऑफिसांतले लोक आसले डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांत मिटींग जाल्ली. आतां हें सजेशन मान्य करपाचो जो शेवटी निर्णय आहा ऑथॉरिटी जी आहा ती डायरेक्टर्स ऑफ मायन्स आनी जिओलॉजी हेंच्यांनी हें जर परमिशन दिलें जाल्यार सुरळीतपणे हें ट्रान्सपोर्टेशन ह्या दिसाच्या टायमार जातलें. आतां ह्या बैठकीन पिळगांव पंचायत सगळे मेंबर्स आसले आनी तेंच्यांनी जो प्रस्ताव मांडलेलो की लोकांक जशें हें नायट शिफ्ट नाका म्हणून जो प्रस्ताव ट्रक ओनर्स एसोसिएशनान दिल्लो आसा तो मान्य करून तेंच्यांनी लोकांक सांगचें आनी हें ट्रान्सपोर्टेशन सुरळीत करपाक लागून तेंच्यांनी सुद्दां लोकांक कळोवचें अशी ग्रामस्थांकूय आनी मेंबर्सांकूय एक सूचना दिल्ली आसा. आरत्यो परत्यो बसका जाल्यो, निवेदनां भेटयलीं, आंदोलनां केलीं, ट्रकवाल्यांनी वेगळो मार्ग सोदलो तरीक पिळगांववाल्यांच्या फंडामेंटल अधिकारांचेर गदा आयली अशें लोकांनी सांगलें. ज्येश्ठ पर्यावरण अभ्यासक रमेश गांवस बसकेक हजर रावलो. ताचो ह्या विशयाचेर खोलायेन अभ्यास आसा. तांणी थेट खण संचालकाक चर्चेचें आव्हान दिलें. जिओलॉजीचे बाबतींत तो झिरो आशिल्ल्याचें उक्तेपणान सांगलें. खण संचालक आनी ट्रकवाल्यांनी नेम कशे मोडल्यात तें दाखोवनय दिलें. त्या उपरांत ट्रकवाल्यांनी आयज मावळ भुमिका घेतली. पूण हायकोर्टान पुराय गोंयाक लागू केल्ले खण येरादारीचे नेम खऱ्यांनीच ट्रकवाले पाळटले काय कितें हें आतां काळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दुर्भाट बंदरावयलो पोरणो रॅम्प कोसळ्ळो. 30-35 वर्सां जालीं एका तेंपावयल्या फामाद बंदरा कडेन सरकारान पुरायेन आड नदर केल्या. ह्या पोरण्या रॅम्पाची दुरुस्ती आनी दुरुस्ती बरोबर सोबितीकरणय करात. तशें केल्यार दुर्भाटकारांक तेचो बरोच अर्थीक आदार जातलो. थळाव्यांनी मागला. पळयात कृष्ण नायकाचो रिपोर्ट. आमी जे आसा त्या दुर्भाट आसा आनी दुर्भाट म्हणल्यार एक फेमस गांव आसलो पयलीं आनी ह्या फेमस गांवाक हांगा पयलीं बोटी लागताले. जे व्हडली व्हडली बोटी म्हळ्यार हे धक्याक लागताल्यो आनी हो धोको भरपूर फेमस आसा आनी हे धक्याचें नांव सुद्दां आसा कित्याक कॅप्टन पोर्टाक हें दुर्भाट धक्याचें नांवूय बी आसा. ताका लागून हो धोको जो आसा तो मोडलेलो आसा आनी अशें म्हणटात की खंयचे तरी बार्जीन हें मोडलो आनी तो रिपेर केलोच ना. ताका लागून हाची परिस्थिती अशी जाल्ली आसा कित्याक हांगा लोक पयलीं खूब लोक येताले, ट्युरिस्ट येताले. हे हांगसरलें जें वातावरण जें आसा, हांगसरलें जी सौंदर्य जें आसा तेजी मजा घेवपा खातीर आनी सांजचे तर लोक भरपूर लोक हांगा येताले. पूण आतां हे धक्को मोडलेल्याक कोणूच हांगा येना आनी तशेंच हांगाची जितली शॉपां आहा ती बरी चलताली, लोकांलो निवारो जातालो. पूण आतां तांकां कांयच जायना. एका तेंपार दुर्भाट हो वास्को वांगडा गोंयांतलो एक फामाद आनी बिजी पोर्ट. पूण दुर्भाट उपेक्षीत उरले. आतां ह्या बंदराची अवतिकाय जाल्या. सुमार 35 वर्सां पयलीं बार्जीन धपको मारल्या उपरांत रॅम्पाचे भोव लुकसाण जाल्ले. त्या उपरांत ताची दुरुस्ती जालीच ना. हालींच ह्या रॅम्पाचो भाग कोसळ्ळो. बंदराचे अवशेश थळाव्या नुस्तेमारी करप्यांक नुस्तेमारी कॅनॉक धोको निर्माण करपाक लागल्यात. हांगाची अवतिकाय सांगतात एकनाथ फडते आनी किसन नाईक. पळयात. आयज गेले 35 वर्सां जालीं हांगा हो धोको मोडून पडलेलो. एक तो बार्जीन हांगा धुके पडल्या कारणान त्या धोक्याक हाडून बार्ज मारली आनी तो धोको उडयलो. ह्या धोक्याचो आनंद घेवपाक जायते लोक हांगा ह्या धोक्यार येताले आनी ह्या धोक्याक दोनूय बाजू रेलिंग आशिल्ली. त्या रेलिंग आसली त्या प्रमाणे हो धोको बरो उबो आशिल्लो तेन्ना लोक खुबशे लोक आनंद घेवपाक ह्या धोक्यार येताले. ट्युरिस्ट येताले, तशेंच गांवचे लोक येताले. आयज ही 35 वर्सां जालीं हे धोक्याची दुर्दशा जाल्ली आसा. तशेंच मच्छीमारी जी आसा ती आपली होडी घेवन जेन्ना ह्या धोक्या कडेन येता तेन्ना हो धोको बुडलेल्या कारणान आसना लोकांनी तेंची होडी आपटोवन त्या धोक्याक फुट्टा. तो एक तांकां धोक्याचो भंय आसा. जाली 35 वर्सां म्हणटा तेजे पयलीं लोक म्हणटा हांगा बाफोर म्हूण येतालो. बाफोर म्हूण आतां भुरग्यांक तो अर्थ खबरच म्हणा. बाफोर म्हणजे पॅसेंजर बोटी हांगा येताल्यो. त्यो पॅसेंजर पणजेच्यान हांगा बोटी येवन पॅसेंजर हांगा देंवताले. हेका बाफोर म्हणटाले पयलींतून. तितून आयज सरकारा कडेन लोकांचो डिमांड आसा की हो धोको आसा तो बेगीनच्या बेगीन बांदचो म्हणून. कित्याक खूब वर्सां जालीं ही फस्ट आमकां धोक्याची पळोवपाक मेळटा. जरी हो धोको बांदिना जाल्यार जो धोको जो उदकान मोडोन पडला तो निदान तो धोको तरी तो काडचो. कित्याक हांगा जायते भुरगे पयसुले फिशींग करपाक लागून गरोवपाक हांगा हे धोक्यार येता. तशेंच तेंच्यो गरयो हांगा धोक्याक फारोवता आनी त्या लागून तेंचे गरयो बी तुटता
आनी तशेंच लोक हांगा नुस्त्या घालून कोबली सुद्दां घालता, तेंची कोबली फारवता आनी जे आमचे चडान चड जे मच्छीमारी जाता तांकां हे धोक्याचो खूब त्रास जाता. दुर्बाट पयलीं पोर्ट म्हणून आसलो, एक व्हडी लागताली, बाफोर लागताली, पोटवे येताले, तितून नळे येताले आनी कॅप्टन बर्दाची बोटी लागताली, व्हडले व्हडले मोचवे नळे येवन हांगासर कौलांचे हे ते आनी खूब लोक गर्दी जाताले आनी तेज्या उपरांत ते व्हड्याचे नळे येयले उपरांत काडपाक उरपाक ते लोक खूब जोडटाले, कितें करताले आनी सुंदर लोक येवन हांगा रावताले आनी आतां गर्दी कमी जाल्या. धोको आसलो तो मोडून पडला. कॅप्टन बर्दाची बोटी आहा त्यो बांदताले हांगासर, एक टायम म्हणल्यार बार्जी लायताल्यो आनी फेरीबोटी लावंक मेळटाल्यो. आतां ते हे मोडलेले एक पोर्ट आहा, 3 पोर्ट म्हणजे एक वास्को पणजे आनी एक दुर्बाट मेन पोर्ट लागलेलो आहा. फेरीबोटी बांदूंक मेळना, फेरीबोट त्या आनी रावपा जाल्यार तेंकता आनी अशें करून दुर्दशा जाल्या सामकें. हेजेर कोणूच लक्ष दिना, लक्ष घालचें म्हणून हेजेर. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मुजैफ शेख. काणकोण तालुक्यांतल्या राजबाग तारीर वचपाची पारंपारीक वाट एका हॉटेलान आडायल्ली. देखून वातावरण बरेंच तापलेलें. हो विशय बरेच म्हयने सावन हुमकळत पडलेलो. अखेरेक संबंदीत विभागा वांगडा थळाव्या आमदारान सुवातेची पळोवणी केली आनी ही समस्या तडीक लावपाचें आश्वासन दिलें. त्या उपरांत वातावरण न्हेवलां. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या राजबाग तारीर ह्या किनाऱ्याचेर वचपाची जी पारंपारीक वाट आशिल्ली ती एका हॉटेलान आडिल्ली आनी त्या वेळाचेर बरोचसो बोवाळ पडिल्लो आनी हो 1 म्हयन्याचो बोवाळ आयज काणकोणचे कलेक्टर, पुलीस, मामलेदार आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसरान आयज वचून थंयसर इन्स्पेक्शन केलें आनी निमाणे काणकोणचे आमदार आनी सभापती भौमानाधिक रमेश तवडकर हाणें मध्यस्थी करून हो विशय चर्चे नंतर कशा तरी पद्दतीन जाग्यार पडपाची आश्वासनां दिल्या उपरांत आयज सगळें कितें थंड जालें. आमगे शिगम्याचो हिंगा देवा म्हणल्यार आमी जात्रा जाता हिंगा आनी आमगे पयलीं पारंपारीक आमगे ही सगळी येवपाची वचपाची वाट देवा अवतारपूर सायबा वाट आमगे कळ्ळें न्हू. पण एक्सेस आमचे प्लानाचे आमी एक्सेस ते ओपन दाखयले आसा. ज्या तरेन ताणें ती दोनी सायडीन गेट घातल्यो तो एक विशय आशिल्लो. ताजे नंतर ते स्थानीक लोकांनी किंवा मुन्सिपाल्टीन आसा न्ही ते दोनी बंद केल्ली वाटो आसा न्ही त्यो ओपन केल्यो हो एक विशय. आनी तातूंतल्यान की कायमस्वरुपी सोल्युशन आमी कशें काडटले हाजे संदर्भांतले आमी चोवयो काडपा खातीर आज प्रत्यक्ष विजीट केल्ली. आनी तातूंत 3 फॅक्टर आशिल्ले. एक फॅक्टर म्हणटा तो की हांगा मल्लिकार्जून देवस्थानाची समिती आसा, म्हणजे ज्यो मल्लिकार्जून देवस्थानाच्यो विधी आसा त्या घरवय संदर्भांत आशिल्ल्यो. त्या खातीर ती वाट ओपन दवरपाची बाकी सगळे आसा हाजी चर्चा आजच्या मिटिंगेंत जाली. आनी म्हणजे गांवची परंपरा आसा न्ही इतली वर्सां त्यो तांचे समोर हॉटेलाच्या लोकां समोर किंवा आमी ताजेर चर्चा केली. स्थानीक लोकांचें म्हणणें आयकून घेतलें, हॉटेलाचें म्हणणें आयकून घेतलें आनी तें हें करतकच की ताजेर आमी आजच्या घडी तरी आसा न्ही की सगळ्यांचे आमचे डेप्टी कलेक्टर आसा मधून नार्वेकर ताजेर रिस्पॉन्स दिला की ताजें सारकें हेरीक घेवन आसा न्ही की एक सादारणशें रायटअप जें आसा न्ही तें तांणी फुडल्या म्हयनोभर तयार केलो. पूर्ण 100% ताजेर कन्क्लुजन काडपाचें दिसता म्हणून आनी तें काम ताजेर आमी सोंपयलें आसा. मामलेदार आनी बाकी सगळे करतले. आनी त्या नंतर एक सारकें सगळ्यांक मान्यशें सर्वमान्य म्हणजे देवस्थान समिती, हॉटेल आनी स्थानीक लोक आसात हाका सर्वमान्य अशें एक तोडगो म्हणजे तांकां कायमस्वरुपी रस्तो 3-3.5 मिटर मेळपाचें दिसून येता. आनी देवस्थानाच्यो संदर्भांत आशिल्ल्यो ज्यो रिती रिवाजांच्यो शिगमो बाकी सगळ्यो विधी आसा त्यो जशे आसा तशे चलतल्यो. सॉल्यूशन निकलेगा. अभी आई थिंक इसमें 1 महीना लगेगा. धीरे धीरे बात चालू होगी, आगे बढ़ेगी. ट्रेडिशनल जो पाथवे है वो रहेगी भगवान की. वो तो हमारी पालकी रोड में हमने हमेशा से खोल रखी है, वो तो हमेशा ही रहेगी. हमने कभी इसको रोका ही नहीं. हमने जो बंद किया था वो गेट सर आई थिंक जो पालकी रोड की मैं बात करूंगा कि पालकी रोड हमेशा रहेगी, यही मैं कह सकता हूँ. पालखे वाटेक केन्नाच कसलो बादी येवपा जायना. त्या गरवये कडेन अवतार पुरुषाचे जेन्ना अवतार पुरुष वता ताजी तळी थंय आसतात. त्या अवतार पुरुषाच्या वाटेक किंवा बाकी खंयच्याच धार्मीक कार्या खातीर हॉटेलाचे ऑफिसर तांणी मान्य करून घेतले काय कितें त्या टायमार डिस्कशना टायमार ताणें मान्य केल्लें आसा. कारण सभापती मुखार ताणें सांगलें की आमी ती वाट बंद करची नात म्हणून. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी मनीषा जाधव.
परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. विसाव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोमारा रेईश मागूश चांदर कांसावली वाठारांत फामाद 3 किंग्स फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयलें. नातला उपरांत 12 दिसांनी जावपी हें फामाद फेस्त. ह्या फेस्तान नाताळाची परब सोंपता. 3 राजा जेजू ख्रिस्ताक मेळपाक वयतात ते ह्या फेस्तांत प्रतिकात्मक रुपान दाखयतात. पळयात कांय मन भुलोवणी खीण. आयज आमच्या ह्या गांवांत रमेश सायबिणीची फेस्त आनी ह्या फेस्ता सुमार आमच्या गांवांत आबू आदले परंपरे प्रमाणे ते भुरगे पयली आरोसी कांसावली ह्या वाठारांतले राजा कशे न्हेसतात आनी घोड्यांचेर येतात आनी ह्या मिसांत वांटो घेतात. पूण हे फेस्त जावन आसा सायबिणीचें फेस्त. ते फकत हांगासर येवन वांटो घेतात त्या मिसांत आनी हे भशेन हे फेस्ताचे एके भशेन परंपरा सांबाळटात. ह्या फेस्ता सुमार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमच्या सगल्या बाबाळत्यांक तशेंच ह्या फेस्ताक हाजीर जातात त्या सगल्या बाबा भयणी उनुनीत परबी दिता आनी रमेश सायबिणीचे परबे सुमार तांकां रमेश सायबिणीच्या विनोदीन देवाची पोट बेसावां तांच्या फामिलीचे तांच्या वावरा धंद्याचेर मागतात. हे आमचे 3 किंग्सा फेस्त वर्सावडीचे जाता स्वताचे आनी हे फकत रे जाता ते फकत गांवकारांकूच बिकॉज दे आर द सन ऑफ द सॉइल्स and which has been given only for them because we have like different families, Wangos, like each we have like 3 chapels. We have one church which is our main church, Kansalim. Kansalim ही आमची व्हडली इगोज आनी आमची 2 कपेलां आसा, एक पयली आनी एक आरोसी. सो तितूंतलो एक एकलो वांगराचो एक वर्सा रे जाता एक एकलो. सो every family from each Wangor gets the chance every year आनी रे जावपाक भुरग्यांक कुमन्यां दिवपाक पडटा. कुमन्यां दितरी तांकां रे करता. He gets the privilege of being the king this year for the Feast of Holy Epiphany. Thank you very much. Today we are celebrating the feast of Holy Epiphany. In this feast, this is a very unique feast which is celebrated in 3 places in Goa. One is in Reyes Magos, one is in Koelim, that is Arosi and Kansalim Koelim, and the third one is in Chandor. Here there are 3 villages and kings from 3 villages. They ride all the way up over here to the chapel, and they depict the wise men who went to visit Jesus Christ with gifts. The 3 kings which come here are selected from each village, Koeli, Arosi and Kansalim. It's a very prestigious event for them and they are very lucky to be the kings. Now it's very religious, thousands of people come here. It's a tradition which has been kept by this village. Can you give more details about the tradition? How it's from the every Wangod, from one Wangod from each village, Kansalim, Koelim and Arosi. So they have been selected and much in advance, 5-6 years before. They have to be receive first Holy Communion and then they are able to be one of the kings. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव. आंध्र प्रदेशांतल्या विजयवाड्यार 9 ते 12 जानेवारी मजगती जावपी 14वे राष्ट्रीय लंगडी सर्तीत गोवा लंगडी ज्युनियर पंगड वांटेकार जावपाचो आसा. पळयात. लंगडी पंगडाच्या खेळगड्यांक उर्बा दिवपाक गोंय लंगडी असोसिएशनान दिवचलच्या दीनदयाळ सभाघरात कार्यावळ घडोवन हाडली. असोसिएशनाच्या सगळ्या खेळगड्यांक परबी भेटोवन चॅम्पियनशिपात बरो खेळ दाखयात अशें सांगत पंगडाक सदिच्छा दिल्यो. फर्स्ट किंवा सेकंड प्लेस मेळटले आनी 100% तुमी घेतले इतून पावूं ना. फर्स्ट टू 20 इतून पावूं ना. जुनियर आणि सिनियर भुरग्यांक बरोबर खेळपाचें म्हटल्यार आतां स्पोर्ट्साक लंगडी लंगडी हो आमचो एक्चुअली आय रिमेंबर आमचो कराटे सर वॉज व्हेरी मच इंटरेस्टेड आतां निधन जाल्या कारणान हें सगळें आतां वी आर हँडलिंग ऑल दीस थिंग्स आनी हो स्पोर्ट्सान एक्चुअली इज अ व्हेरी ओरिजिनल आमचो इंडियन स्पोर्ट्स होता. कबड्डी लंगडी खो खो हे आतां
क्रिकेट हातूंत सगळ्यांनी आमचो फाटीं उडयल्ले आसा तरी आसतना हे स्पोर्ट्स घेवन मातशें फुडें वचप ॲटलिस्ट भुरग्यांक तरी ताची वळख जावप ही सामकें गरजेचें आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, समृता खणगांवकर आणि मनीषा जाधव. गोंयांत ह्या सोमाराक कडक थंड पडटलें. गोंयांत ह्या सोमाराक कडक थंड पडलें. तापमान 20 डिग्री सेल्सियसांनी सकयल देंवलें. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण शिंयाळ्यांतली ही स्फूर्त दिवपी थंडी सप्तकभर तिगून उरूं येता. सप्तकाच्या पयल्या अर्दांत म्हळ्यार 8 जानेवारी मेरेन IMDन नितळ मळब आनी सुक्या हवामानाचो अदमास काडला. तापमानाची उंचाय 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन स्थिर उरूं येता. उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरतलें. पूण सप्तकाच्या दुसऱ्या अर्दांत महाराष्ट्रा लागसारच्या चक्रीवादळाक लागून थोडी उश्ण परिस्थिती येवं येता. तापमान सुमार 1 अंशान वाडपाची शक्यताय आसा. सप्तक फुडें वता तशें कांय किरकोळ बदलांक तयार रावचें. आतां मंगळारच्या अदमासाचेर लक्ष केंद्रीत करून हो आनीक एक सुखद दीस जावपाक लागला. नितळ मळब, उणी आर्द्रताय आनी पुराय वेळ हलक्या वाऱ्याची अपेक्षा करूं येता. दनपारचें तापमान 33 डिग्री सेल्सियसा मेरेन चडपाचो अदमास आसा. जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस. पूण नितळ आकाश आशिल्ल्यान कांय वाठारांनी प्रत्यक्ष तापमान आनीकूय उणें जावंक शकता. ते भायर प्रवाशांनी धुक्याची परिस्थितीचेर नजर दवरची, खास करून सकाळीं आनी रातीं. कांय वाठारांनी दाट धुक्याक लागून दिसपाचें प्रमाण उणें जावं येता. फुडले 5 दीस हवामान उरतलें सुकें. फुडले 2 दीस नितळ मळब. मंगळारचें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी 20 डिग्री सेल्सियस. आयतारा सकाळीं आनी रातीं धुक्याची परिस्थिती. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. बोट धन्याक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक. गोवा 365 मोग आसचो.